पेशंट जो एक्सपायर्ड जाला पळय न्ही तो मोहल्ल्या गांवांतलो 85 वर्साचो पेशंट. ताजें नेम इज चंद्रकांत सावंत. ओके, स्वता अस्थमॅटीक पेशंट, डायबेटीक, एजेड पर्सन. तो ताका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज COPD आशिल्लो, बॅड रिडन आसलो 4 वर्सां घराच कडेन. सस्पेक्टेड म्हणून ताका GMCन एडमीट केल्या उपरांत तो कोवीड पॉझिटिव्ह आयलो. तेजी कंडिशन हाडटा आसतना खूब वायट परिस्थिती आशिल्ली. ताज्या उपरांत शिफ्टेड टू द कोवीड हॉस्पिटलान एक रातभर उरलो आनी आज सकाळी फुडें तो एक्सपायर्ड सर ताजी फ्युनरल आसा पळय आनी दीस इज फर्स्ट डेथ, सो कसले बाय डेथ फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ताजें फ्युनरल जातलो. हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, सो दे आर टेकिंग केअर ऑफ दॅट. कशें आसता प्रोटोकॉल? ताजी प्रोटोकॉल ताका कंप्लिटली प्लास्टिकेन बीन हें करून डायरेक्टली बाकीच्या कोणाक टच करपाक दिना. आनी ताच्या प्रमाणे फॅमिलीक डायरेक्ट दिता काय ना गव्हर्मेंट गव्हर्मेंट अप्लाय गव्हर्मेंट. सर मोर्ल्याचे आसा पळय आनी कंटेनमेंट झोन, हाऊ म्हणजे कितल्या लेवलाचेर आसा? इज इट लायक गेटिंग वर्स देर ऑर इट इज लायक इम्प्रुव्हिंग? ना, मोहल्ल्या जरी आमी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला त्याच्या सगळ्यांक टेस्ट करीत आसा. ओके, तसो वर्स जायना. इट इज इन अंडर कंट्रोल. आयज मिटींग आसली हां, GSIDC बोर्ड GSIDCची बोर्ड मिटींग, मंथली बोर्ड मिटींग आशिल्ली. एवरी टायम जी आमची कामां आसता तेजो रिव्ह्यू घेवप आनी बाकीची कामाचो स्टेटस खंय पावलो, कितें पावलो हें सगळें पळोवप. तातूंतली रुटीन मिटींग आसतली त्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात. बिल पेमेंटाचेर हय, थोडोसो पेंडींग आसा. बिला पेमेंट करतले, थोडोसो डिले जाल्लो. सर 2 गोवा फॉरवर्ड पार्टी कोण जॉईन जाता म्हूण बोवाळ चल्ला ते खबर ना म्हाका, जाता काय जायना? खबर ना म्हाका. कोवीड हॉस्पिटल म्हणटा पळय GSIDC करता, कितें बांदता ते कितें करता? कोवीड हेका GSIDCतल्यान हॉस्पिटल. कोवीड हॉस्पिटल हे ESIच्या हॉस्पिटल जाणार. GSIDCचं ताका लागता तो मेंटेनन्स हे तो सगळं GSIDCन केला. GSIDC ते कोवीड रिलीफ फंडांतल्यान करता काय GSIDC? ताका एमर्जन्सी कितें लागता ते आमी कोवीड रिलीफ फंडांतल्यान घेता सद्या. ओके, फंड GSIDCचं कोवीड रिलीफ फंड ओके. आनी आयज थोडे प्रोजेक्ट होल्डर बी उडयल्यात आयच्या मिटिंगेन. तशें कांय ना, रुटीन आसता.